नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। गोयची आर्थिक स्थिती हाताभायर। 15 ते 20 दिसां खातीर ट्रेजरी बँकेच्या खात्याक लॉक। खात्यान पैसो जमा जातलो, मात कसली बिलां फेडचे नात। रेवेच्या बंदीक लागून सगळ्यांचेच हाल। सरकारी कामां करपी कंत्राटदारांनी काढले हात वयर। गोंया भायल्यान चोरयां येवपी रेंव 3 पटी म्हारग, सामान्य मनीस गळसणलो। कोट्यांनी रुपयांच्या चारो घोटाळ्यात खासदार लालू प्रसाद यादव आणि हेर 44 जाण दोशी। खासा सीबीआय न्यायालय 3 ऑक्टोबराक फरमायतले ख्यास्त। गरज नासतना रस्त्यार आडोवन पुलीस त्रास करतात जाल्यार करात कागाळ। गाडयो आडोवन पर्यटकांक पिडपी पुलिसांची म्हायती दियात, कारवाय जातली, डीजीपीचे आश्वासन। आणि टुरिस्ट फोटोग्राफरांक पर्यटन खात्यान वळखपत्र आणि युनिफॉर्म दिवन कायदेशीर फोटोग्राफी करपाचो मार्ग करून दिला मेकळो। खबर विस्तारान। राज्याची आर्थिक परिस्थिती बरी नाशिल्ल्यान सरकारान आपल्या ट्रेजरी बँकेच्या खात्याक 15 ते 20 दिसां खातीर लॉक मारपाचे थारायला। या नावळीचो पैसो फकत बँकेच्या खात्यान जमा जातलो, मात कसली बिलां फेडपा खातीर भायर सरचो ना। ऑक्टोबरांतल्या विधानसभा अधिवेशना उपरांतूच पैसो भायर काडटले अशें खासा गोपांतल्यान कळटा। फकत सरकारी कर्मचाऱ्यांचो पगार घालतले, बाकी सगळें ठप्प। मायनिंग बंदी, पर्यटनाचो ऑफ सीझन आणि तांच्या परिणामाक लागून सरकाराची आर्थिक स्थिती सध्या बरी ना। खासा गोपांतल्यान मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण सरकारान आपल्या ट्रेजरी बँकेच्या खात्याक पैसो भायर काडनाकात म्हूण आदेश दिला। हेर दिसांनी म्हयनो सोंपतना सरकार बिलां फारीक करता, सरकारी कर्मचाऱ्यांक पगार जाता, मागीर बाकीची बिलां। मात ह्या म्हयन्याक पगार सोडल्यार आनी कांयच करप ना अशे निर्देश दिल्यात। 15 ऑक्टोबर मेरेन अशेंच चलोवपाचें थारलां। खात्यात पैसे कमी आसात आणि पगार घालपाक सरकाराक दर म्हयन्याक 150 कोटी भायर काडचे पडटात। एका मंत्र्यान प्रुडंटाक दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ताच्या खात्याची बिलां सप्टेंबरांत फारीक करपा आशिल्लीं, मात आतां ती 15 ऑक्टोबरा उपरांत जातली। दुसऱ्या एका आमदारान सांगला ते प्रमाण सरकाराक तांणी मतदारसंघातल्या कांय प्रकल्पा खातीर फायली धाडल्यात, मात त्यो फायनान्स विभागान आडावन दवरल्यात। हाचे वयल्यान सरकारी तिजोरेच्या परिस्थितीचो अदमास येता। वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान येणावळ हाडपाक मुख्यमंत्र्याची धडपड चालू आसा। पणजेच्यान ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। रेवेचेर बंदी आणि डांबराचो प्रेस वाडिल्ल्यान सरकारी तिजोरेचेर 20% भार वाडपाचो आसा। वाडिल्ल्या दरांक लागून कंत्राटदार हात वयर काडपाक लागल्यात। टेंडरां भरिल्ले कांय कंत्राटदार आपली टेंडरां फाटीं घेवपाक लागल्यात। काम चालू केल्ले कंत्राटदार कामां सोडून वचपाची भिरांत उप्रासल्या। गोंयची रेंव बंद आशिल्ल्यान भायल्यान चोरयां येवपी रेवेचेर सामान्य लोकांकूय 3 पटीन चड पयशे मेजचे पडटात। डॉलर वाडिल्ल्यान डांबराचो प्रास वाडला, त्या खातीर बांदकाम खात्यातल्या कंत्राटदारांक कामां परवडना जाल्यात। नवीं टेंडरां भरिल्ल्या कंत्राटदारांनी आपलीं टेंडरां गृहीत धरची न्ही म्हूण खात्याक बरयलां। तातूंत रेंव बंद जाल्ल्यान आनीक वाट लागल्या अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान प्रुडंटाक दिली। गोंयांत जे पळय आतां हॉटमिक्स करपाक जाय आशिल्लें, ज्यांनी टेंडरां कोट केल्या, हय, they have started withdrawing the tenders because of increase in rates of bitumen. आणि दुसरी गोष्ट आसा ती रेवेची शॉर्टेज आशिल्ल्या कारणान आणि रेवेचे रेट अव्वा जाल्ल्या कारणान जे कॉन्ट्रॅक्टरांनी रेट कोट केल्या किंवा प्रायव्हेट बिल्डर जे कामां करता तांकां आज एक तर रेट वाडोवन दिवचे पडटले, ना जाल्यार तांणी कामां तरी ते सोडून वतले। जशे हे आतां डांबराचे कॉन्ट्रॅक्टर, जे रोड कॉन्ट्रॅक्टर आसा हॉटमिक्स ते सोडटा तशे, जीएसआयडीसी आसूं, इरिगेशन आसूं किंवा पीडब्ल्यूडी आसूं किंवा म्युनिसिपालिटीची किंवा सुडा आसूं, हे जे पळय काम करता तातूंत 20% इन्क्रीज इमिजिएट जातले। तितलो अमावंट बजेटां वाडोवन घेवचो पडटलो सप्लिमेंटरी डिमांडांत। परिस्थिती अशीच उरली जाल्यार पयलीं भशेन चुन्यान बांदकामां करची पडटली अशी भिरांत सुदिनान उलोवन दाखयली। आता सध्या रेंव म्हाका दिसना इतले बेगीन येतशी, सो ताका अल्टरनेट आमी आतां कितें तरी करचें पडटलें। एक तर खडी क्रॅक करून बारीक ताजी हे करून ती रेंव म्हणून वापरची पडटली।
किंवा जे मेकॅनिकल प्रोसेस कितें तरी करून आमी ते करचे पडटले. किंवा पयलीं सारखे चुन्यान आमी हे करताले, घरां काडटाले, तसो तरी बेस धरून तातूंत थोडी रेंव घालून चुन्यो मेन हे करून तशी काडची पडटली. डेव्हलपमेंट बंद पडूं शकना. इट इज अ चॅलेंज टू द आवर इंजिनियर्स आणि सायंटिस्ट जे हे सगळे हँडल करतात ताका चॅलेंज आसा ही. कारण एनवायरमेंटल मुखार त्रास जावंक शकता. अशा वेळार आमी कितें करपाक जाय ही एक चॅलेंज घेवनूच आमकां वचचें पडटलें. गोंयांत रेंव काडप चालू आशिल्लें तेन्ना रेंव 800 ते 900 रुपया क्युबिक मिटर मेळटाली. आतां रेंव चोरयांक गोंया भायल्यान येता. ती जाय जाल्यार सरळ 2000 परस चड रुपया क्युबिक मिटरा फाटल्यान फारीक करचे पडटात. गोंयच्या रेवेकारांची आनी रेंव येरादारी करपी ट्रकवाल्यांचीच न्हय तर घरां बांदपाक घेतिल्ल्या सामान्य लोकांची पसून सामकी वायट परिस्थिती जाल्या. हाका लागून बांदकाम वेवसायांतले कांय लोकय सामके बेजारल्यात. बांदकामां तर करपाक जाय, मागीर रेंव हाडप खंयच्यान आनी परवडटली कशी हे टेन्शनांत सध्या रियल इस्टेट पडल्या. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. आरजेडीचो मुखेली लालू प्रसाद यादवाक खासा सीबीआय न्यायालयान चारो घोटाळ्यान दोशी थारायला. ताचे सयत हेर 44 जाणांक कोर्टान दोशी थारायले. कोर्ट 3 ऑक्टोबराक ख्यास्त फर्मायतले. 17 वर्सां पयलीं कोट्यांनी रुपयांचो हो घोटाळो जाल्लो. पुलिसांनी लालूक अटक केल्या. सुप्रीम कोर्टान हालींच गुन्यांवकारी राजकी फुडाऱ्याक दिल्ल्या निकाला प्रमाण लालूची खासदारकी रद्द जाता. आरजेडीचो मुखेली आनी खासदार लालू प्रसाद यादव, बिहारचो आदलो मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, आदलो मंत्री विद्यासागर निषाद, खासदार जगदीश शर्मा आनी आदलो खासदार आर.के. राणा हांचे सयत एकूण 45 जाणांक खासा सीबीआयच्या न्यायालयान चारो घोटाळ्यांत दोशी थारायले. न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंगान सोमारा सकाळी हो निकाल दिलो. हाँ, दोषी पाया गया है लालू प्रसाद यादव, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ये दोषी पाए गए हैं. इनका सजा 3 अक्टूबर को मुकर्रर किया जाएगा. जिनकी सजा कम हुई है उनको बेल दे दिया जाएगा. 3 साल या 3 साल से नीचे हुआ है और जिनको 3 अक्टूबर को सजा होगी वो सारे 4 साल या 4 साल से ऊपर होंगे और उनको बेल यहाँ नहीं मिलने वाला है. या निकालाचो आरजेडी पक्षाक फटको बसला. देखिए, न्यायालय के डिसीजन पर टिप्पणी करने से लोग कहते हैं कि न्यायालय की अवमानना होती है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. लेकिन इतना सत्य है कि जो लालू जी को अंदेशा था कि हमको यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा, वही निर्णय आज यहाँ हुआ. वर्षा पयलीं बिहारचो मुख्यमंत्री असताना लालू प्रसाद यादवान चायबासा त्रिजोरींतल्यान 37 कोटी रुपया काडिल्ले. कोर्टान भ्रष्टाचार, फौजदारी कारस्थान आनी फटिंगपणा खातीर लालू प्रसाद यादवाक दोशी थारायला. कोर्ट 3 ऑक्टोबराक ख्यास्त फर्मायतले. ताका कमीत कमी 3 वर्सांची आनी चडांत चड 7 वर्सांची ख्यास्त जावं येता. ह्या निर्णयाक हायकोर्टान आव्हान दितले अशें लालू प्रसाद यादवाचो पूत तेजस्वीन स्पष्ट केला. जल्दी हम लोग जनता का जो अदालत है हम लोग वहाँ भी जाएंगे और ऐसी शक्तियाँ जो कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारे नेता को फंसाने की कोशिश की है, आने वाले चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा. लालू प्रसाद यादवाक पुलिसांनी अटक केल्या. ताका रांचींतल्या बिस्सा मुंडा बंदखणीत धाडला. गुन्यांवकारी राजकी फुडाऱ्यां आड सुप्रीम कोर्टान हालींच दिल्ल्या निकाला प्रमाण लालू प्रसाद यादवाची खासदारकी रद्द जावपाची शक्यताय आसा. कोर्टाच्या मुखार सगळे समान हे ह्या निर्णयावरी स्पष्ट जाता अशें म्हणत सगळ्या राजकी पक्षांनी निर्णयाक येवकार दिला. It's a historic judgment. It's a justice day for Bihar. It's not only a judgment for Bihar, it's a justice day for Bihar. It's a justice day for the country against corrupt politicians. I welcome this judgment. It's better for the country, better for the politics, better for everything. And the judgment is shown that nobody is bigger than our system. Our system is bigger than everybody. We always have respect for the judgment of any court. We have respect of this judgment also. Law does not discriminate between person to person. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.